उभी राहूया. Sentosaच्या उमाळ्यांबरोबर सोम्या तुझे घरी जमल्या उपकाराटून अर्गा पाठून बलिदान हे भेटयता कायदा सोमिया असून दुनिया संसार गाजून तुझी महिमा गायता सोमिया असून दुनिया संसार गाजून तुझी महिमा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकाक मान करण फेस्ताचो संभ्रम आमी मुंदरसून आसा आज दुसरो दीस फेस्ताचो आणि ह्या दबाजी फेस्ता दिसा परत आमी नियाळचो विशय तोच तुस पुरो सोमिया. देव आमच्या जिवितांत असल्यार सक्कड आसा त्या देखून न्ही आमी सकाळी फुडें देवाक मेळोंक आयल्या जेजूक भेटोंक आयल्या आणि तो आमकां भेटता प्रत्येक जावन कुमगाराच्या सक्रामेंतांत येवकरिस्ताच्या बलिदानांत. तर भावा आनी भयणी येवकरिस्त बलिदान भेटोवचे फुडें जेजूक मेळोंक जेजूक भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमची अस्कतकाय ताच्या पांयां तळ आमी दवरया. ताच्या कृपेचें बेसांव आनी ताची काकुळट जोड घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेव सदां संवसार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक.
तुया प्रीतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आम्ही मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आम्ही तुका दिन वाचता ह्या जिवितान ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आणि सरकार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हणून आमी मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र म्हज्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप मोइजेन सर्वेस्पराक म्हणलें तुमचो म्हाका सांगताय ह्या लोकांक फुडें आपोवन व्हर पूण म्हजे सांगता तूं कोणाक धाडटलोय म्हणून तुवें म्हाका सांगूंक ना तरी तुवेंच सांगलाय हांव तुका नांवान वळखतां आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या तुजी कृपा म्हाका लाभल्या जाल्यार तुजो वाटो म्हाका शिकय तेन्ना हांव तुका वळखतलो आनी तुजी कृपा लाभलेलो जावन आसतलो हो लोक तुजीच परजा म्हणून उडास दवर सर्वेस्परान ताका जाप दिली हांवूच तुजे सांगता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो मोइजेन म्हणलें तूं आमचे सांगता ये नासता रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका तूं आमचे सांगता ये नासता रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हणून कशें कळीत जावचें तूं आमचे बराबर आसल्यार आमी हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सर लोकांतावन वेगळे म्हूण कळटलें सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें जें कितें तुवें विचारलां तें हांव करतलों कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभल्या आनी हांव तुका नांवान वळखतां देवाचें उतर हें सर्विस पर दे मुझो वादा तोस मुझो सांभाळना सर्विस por muso ada tos muso सांभाळना तुझ्या नावाची वट पदवेन म्हाका निवार देवा तुझ्या बळान म्हाका तूं नीत कंदी देवा सर्विस por muso ada tos muso सांभाळना मुझे मागणे तू ऐक देवा मुझी बोप ऐकून दी तुस मुझो एक सदा म्हाका कांती सर्विस por muso ada tos muso सांभाळना सर्वेस परस मुझो राखणो हे हांव खरें जाणा देखून कांत्या मनान हांव बली भेटयता सर्विस por muso ada tos muso सांभाळना सर्विस por muso ada tos muso सांभाळना Alleluia
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयला हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायले तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकले सकड हांवें तुमकां कळीत केला तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सन वचून फळ दिजय उरचे तसले फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता ते सगळे तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाचे उतर हे जेजू बळकाच्या वार्षिक फेस्तसो दुसरो दीस परत तुमकां ह्या जेजू बळकाच्या फेस्ताचे उल्हास शुभाशय हांव पाठयतां आनी आमी जाणाव नियाळसो विशय आमी तुस पुरो सोमया आनी जी कोण फाटल्या दिसांनी नोवेनाक आयल्यांत तांकां स्पश्ट कळीत आसा कित्याक ह्या वर्सा फेस्ताक आमी हो विशय विंचला म्हणून मागण्याक आनी ध्यानाच्या जिविताक प्रामुख्यान दिवचे कार्मेलीत फ्राद भारताक येवन 400 वर्सां संपतना हे कार्मेलीत फ्रादींक जुबलेवचें वर्स मात न्हय आमी समजता ध्यानाचें आनी मागण्याचें जिवीत भारताक कार्मेलिता मुखांतर येवन हो जुबलेव संभ्रमत आसतना हे कार्मेलीत आयिल्ले तांच्या सुधारकाच्या प्रेरणान आनी ती सुधारक आविलाची सांतेरेस आनी आविलाच्या सांतेरेसाच्या जिणयेंत प्रमुख वाक्य तिणें परत परत म्हणलें तुस पोरो सोम्या गॉड अलोन सफायसस आनी त्या खातीर हो विशय आमी विंचलेलो जावन आसा तेरेजान आविलाच्या सांतेरेजान एका रजिस्ट्रेचेर एक खावान लिखलेलें आनी तें आमी जायत्यांनी आयकलां पूण हांव तें परत उल्लेख करतां कितेंच दोशी ना जावं कोणूच बेश्टाय ना जावं सगळें सरता देव एकलोच बाळटा देव मात्र आसल्यार पावता लेट नथिंग डिस्टर्ब यू let nothing frighten you all things pass away God never changes God alone suffices हे तेरेजान बरयल्लें कवित स्पॅनिश भाशेन आनी तें एका रजिस्टर बरोवन बुकांच्या ताच्या मागण्याच्या बुकाच्या पानांत भितर तिणें ही रजिस्टर केल्ली कित्याक खरी एक दीस तो मागण्याचो बूक उक्ते करतना हें खावान तें वाचतलें आनी हें खावान तिचें तें करून घेतलें हें केवल खावाना खातीर मात्र न्हय बगार तिच्या जिन्यसो अनभोगूच ह्या खावानांत आसलो तेरेजान आविलाच्या सांत तेरेजान जायते कोडू अनभोग भोगुल्ले
जायत्यो दोशी तिका मेळिल्ल्यो, जायती बेश्टावणी आसली. हे सर्व कोडवान भोग बेश्टावणी बेंबेरांत, मागण्यांत आनी ध्यानांत सक्रामेंता मुखार गी, मिसा वेळार गी, ती मागता आसतना तुज्या काळजाच्या कोनशातावन उदेवन आयिल्लें गीत हें. कितेंच तुका दोशी ना जावं, कोणूच बेश्टाय ना जावं, देव मात्र आसल्यार पावता. गॉड अलोन सफायसेस. भावन आनी भयणीनो, आमच्या सालत्या जिवितांत एक दिश्ट घालता आसतना आमकां जायत्यो संगती दोसतात, विरार जाता, जायती कंत बेजाराय, जायते तरांचे भें आमकां रेवोड घालना आसा. जायत्यो संगती आमकां दोसतात. वी आर डिस्टर्ब्ड. जावंक पुरो म्हाका आसली एक पिडा, जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबान संबंद बरो ना, जावंक पुरो म्हज्या घरांत लेका व्हरतें पियोवणें आसा, आनी एकल्याक विरारायची गजाल भुरगीं सांगिल्लें आयकनात, जावंक पुरो अन्याक शेजाऱ्याच्यो दोशी, जावंक पुरो अन्येकल्याक आस्ती खातीर, गडी खातीर, वाटे खातीर विराराय, आनी थोड्यांक वावर करचे कडेन दोशी आनी बेजाराय. जावंक पुरो आनी थोड्यांक आपल्यान तुक्को शेड खांदयता. जावंक पुरो हांवें सूख केल्या, आवय बापूय जिवंत आसतना तांकां मान दिवना, आतां बेजाराय भोगता. असल्यो दोशी, असली विराराय, असलें डिस्टर्बन्स. आनी एका वाटेन जायत्या संगतीक आमी भियेता. प्राय जाल्या सैरीक आनीक भोवना, काजाराचो सक्रामेंत हांव जोडूंक शकता गी. ह्या आन्नेकल्याक काजार जालां, म्हजें कुटुंब कशें रावात. ह्या आन्नेकल्याक बिझनेस सुरू केलां, तें पोंताक पावत गाय म्हणलें पें. आन्नेकल्यान म्हाका मोस केला, कुर्तीन केज आसा, जीक मेळटा की ना म्हणलें बें. कुटुंबांत फूट आयल्या, कुटुंब फसळटा कोण ना म्हणलें बें. आन्नेकल्यान रीण काडलां, जावंक पुरो तें फावीत करूंक जाता की ना म्हणलें बें. आनी आमची आयची राजकीय परिस्थिती पळयत आसतना आनीक तरेचें बें आमकां भोगचें आसा. असल्या परिस्थितींत, असल्या परिगतेंत सकालीक विशय तूंच पुरो सोम्या. गॉड अलोन सफायसेस. आनी ह्या विशयाक पूरक जावन आयची वाचपां आमकां देवाचें उतर हो विशय कसो वर्णन सांगतात. पयलें वाचप आमी निर्गमन ग्रंथांत आयकलां. इजिप्तांत सुटलेली पर्जा सिनाय पर्वता लागीं पावल्ली, आनी देव तांच्या लागीं सल्लो करच्या पयलें मोइजे वयर पर्वता गेल्लो. सकल इस्रायल पर्जा आसली, आनी तांणी देवा विरोध एक पाताक केल्लें. कसलें पाताक? भांगराचें वासरूं करून तांणी त्या वासराक पुजा केल्ली. आनी मोइजे फाटी आयल्या उपरांत तांकां खरोखर सत सांगता आसतना तांकां बें दिसलें. ते भियान आसले, भियेले ते. देव आमकां कांय कश्ट दगदोणी धाडटा, देव आमकां पनिश करता, देव आमकां नाश करता म्हणून ते भियोन आसले. आनी ह्या वखता मोइजे देवा लागीं वेता आनी 8 दोस मागता. सोम्या आमी हांगासर आसांव ह्या सिनाय पर्वताच्या मुळार. सगळो लोक भियेला. तूं आमकां हांगा सोडताय, आमकां मुखार व्हरताय, बसयल्या गांवाक आमी वचोंक जाता. तूं ना जाल्यार आमी कित्याक वयचें हांगा तावन? तूं आमचे सांगाता ये. देवान मोइजेचें मागणें स्विकार केलें. आनी मोइजेक तो म्हणटा, फुडें सरा, म्हजी कृपा तुमचे सांगाता येताली. हे व्हरतें उतर मोइजेन देवा तावन आयकल्लें. म्हजी कृपा तुजे सांगाता येताली. हें पयलें वचप तर दुसऱ्या वचपांत म्हणजे वांजेलांत आमी आयकलें जुवांवचो 15वो अध्याय. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा. हो अध्याय 15वो सुरू जाता दाखवाल आनी फांटे. जेजू म्हणटा हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. म्हजे थंय तुमी एकवटान रावा. वालीक फांटो चिटकोन रावल्यार मात्र फळ दिता, चिटकोन रावा नंतर तो फांटो नाश जाता. त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे बराबर
तुम्ही सर्व करूंक शकतेलात हो जावन आसा अर्थ म्हजे विणे हांव ना जाल्यार तर तुमी कांयच करूंक शकनात पूण म्हजे बराबर तुमी सगळें करूंक शकतेलात आनी त्याच देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार यथेश्ट फळ तुमी दितल्यात थंयसर भेना थंयसर दोशी नात त्या देखून तुंच पुरो सोमया कोण आमच्या मदें नवें नाका आयल्या फाटल्या दिसांनी आमी हो विशय अपुर्बायन नियाळ करून एक अत्मीक पॉयंट म्हणलें आमी केलां तुंच पुरो विशय म्हणलो विशय तुंच पुरो सोमया म्हणलो विशय फाटल्या 9 दिसांनी नियाळून भोव अपुर्बायन आमी ह्या तुंच पुरो सोमया म्हणल्याचे अत्मीक पॉयंट आमी केलां पयल्या दिसा तावन आमी नियाळ्ळें निसंतोष देवातय मात्र आमचो आत्मो देवातय मात्र विशय घेता संवसारार आमी सर्ग रचूंक शकता केन्ना देव मात्र आमकां पुरो आमच्या जिवितांत कश्ट आसात संकश्ट आसात दुखां आसात खुरीस आसा तो सोमया फाटल्यान घेवन गेल्या नंतर खंडीत आमकां मेळटा सवकासाय कित्याक जेजूनच म्हळां कश्ट जातले न्हू येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो आमच्या सालत्या जिवितांत ताळणी येतात तेंते समय येतात जेजू तावन पयस सरली गडितां जाराळ आसात जेजू आमकां पाटी आपयता देवसराक ना म्हणून म्हजे सांगता ह्या म्हणलें जेजूचें आपोवणें त्या देखून संवसारी वस्यांक आमी मेकळेपण करून डिटॅचमेंट दाखोवन जेजू सांगाचो फाटलाव करचो भोव गरजेचें भावन आनी भयणीनो तुस पुरो म्हणल्या तुस पुरो सोमया म्हणलो हो उद्गार नव्या तेस्तामेंतांत जायत्या व्यक्तींनी विविध रितीन उसारलें आमकां पळोवंक मेळटा थोडे दाखले तुमच्या मुखार हांव दवरतां ती 12 वर्सां रक्तस्रावन कश्टोवची स्त्री पळया दिसो भावार्थ जेजूच्या भोंवतणी जायतो लोक आसलो आनी ती चिंता हांवें केवल जेजूच्या दोगल्याक एक आप पोडल्यार पुरो जायती बेजाराय तिका आसली जायती खंत तिका आसली आनी केवल हांवें आप पोडल्यार पुरो ही तेची पत्नी सोमया तूंच पुरो म्हणलो हो एक उद्गार आंतरीक रितीन सोम्याक हांव आप पोडल्यार हांव गूण जातली म्हणून पेद्रोन जेजूक नेगार केल्लें ताणें म्हणलें आसा सोम्या आमी खंय वचूं तुजे थंय आसात उतरां सासण जिविताची आमी खंय वचूं म्हणून ताणें उद्गारलें आसा पूण ह्याच पेद्रोन जेजूक 3 पोटी नेगार केलें आनी ताचे थंय आसली ती खांतोवणी कितलो रडला कोण ना पेद्रो दुखांच्यो जरी व्हडल्यो म्हणटा लूक वांजेलिस्ट आनी उपरांत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजू पेद्रोक विचारता पेद्रू जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय तूं जाणाय सोम्या हांव तुजो मोग करता हें आनी एका रितीन म्हणचें तूंच पुरो सोम्या पेद्रूचीं उतरां सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता आनी एका रितीन तूंच पुरो सोम्या जेजूक पेद्रून म्हणलीं उतरां तोमास जेजूचे जेजूच्या मरणा नंतर एक सुरपणान खंय गेली पण बसलो जेजू पयली पोटी येत आसतना जीवन जावन तोमास थंय नातुरलो जेजू परत्यान येता आनी म्हणटा तोमासा हाड तुजे हात घाल म्हज्या खडवळांत आनी तोमास उद्गारता म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा तिनसूं उतरां आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार तुंच पुरो सोम्या मार्ता आपल्या भावाच्या मरणांत कंगाल जाल्ली मार्ता रडताली भावाचें मरण तिका दोसतालें आनी जेजू येवंक वेळ जालो आनी जेजू आयिल्ल्या वेळार ती दुखान बोबाटली जेजू तूं आसलोय तर म्हजो भाव मरतो ना आसलो जेजून म्हळें हांव जीव आनी जिवंतपण कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो वय सोम्या हांव पातयें येता मार्तांनी म्हणलें तेंच तुंच पुरो सोम्या मोरी मगदलेन फांत्याक धांवली जेजूक निकेपिल्ल्या फोंडा लागीं जेजू ती तिका दिसलो ना पूण जेजू प्रत्यक्ष थंय आसलो तरी तिणें चिंतलें तो तोठा माली म्हणून गार्डनर म्हण चिंतलें आनी ताचे लागीं तिणें विचारलें तुवें म्हज्या जेजूक व्हेलाय तो तोटा माली आनी जेजू खंय दुसरे कडेन व्हेला म्हण खंय व्हेला तुमी म्हज्या जेजूक आनी जेजून म्हणलीं उतरां बाये कित्याक रडताय जर आमी हांगा कोणा दुखान आसा दुखाच्यो जरी आमच्या दोळ्यांतल्यान वळटा तर तिनसूं उतरां आज आमकां आयकनात गी बाये भावा कित्याक रडताय
हांव तुजे सांगाता आसा आनी त्या देखून मोरी उद्गारता राब्बोनी म्हज्या देवा म्हज्या माय मास्टर म्हज्या सोम्या तूंच पुरो सोम्या निमाणे दोगशीच सर्व संपले म्हणून एम्मावसाच्या वाटेर आसले एम्मावसाच्या वाटेर ते वता आसतना जेजू तांच्या सांगाता चलता पळया आमी निराश जाल्ल्या वेळार आमकां सर दोशी आसतना खंत बेजार आसतना त्या घडयेनी जेजू आमच्या सांगाता चलता त्या दोगांची सांगाता जेजू समकता तांकां समजयता पवित्र पुस्तका विशीं आनी उपरांत तांच्या सांगाता उंडो मोडटा आनी उंडो मोडल्या वेळार वांजेल म्हणटा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी मागलें आमचे संगी राव सोम्या तेच उतर नेंगी तूंच पुरो सोम्या आमचे संगी राव सोम्या तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आयची वाचपां नवे तस्तेमेंतांत ते दाखले आनी हावेलाची सांतेरच आमकां परत परत उलो दितात आमच्या जिवितांत म्हणून तेच ध्येय वाक्य तूंच पुरो सोम्या ते देखून आमी आमच्या सालत्या जिवितांत कितें करचें मागण्यांत हर एक वेळार आमी मागता आसतना मागण्यांत भावार्थान आमी उलोव मरया सोम्या तूंच आमकां पुरो हें भावार्थान सांगया जावं पुरो आमी सक्रामेंताच्या आराधनाक येता मिसाक वेता या आमच्या घरा सालतें सकाळी सांजेची मागणी म्हणटा आमच्या काळजाच्या खोणशांत तेंच वाक्य आसूं सोम्या तूंच पुरो यू एलोन सफायज दुसरें सोंसणीकाय गरजेची साविराची सांतेरेच म्हणटा सोंसणीकाय चड गरजेची आनी सोंसणीकायेन जी आमच्या जिवितांत घडतात घडिता जावं पुरो आमच्या दृश्टीन ती बरी या वायट त्या सर्व घडितान देवाचो हात पळयव्या देवाचें सांगात पण देवाचो हात त्या घडितांनी आसा म्हूण समजून घेवया आनी तिसरें ताच्या सांगातपणान जियेवया तुमचे सांगत हांव आसा म्हूण जेजून सांगलां सान पावलो आपल्या पत्नीन बरयता जर क्रिस्त म्हजे सांगाता आसा कोण म्हाका विरोध आसात इफ क्रायस्ट इज विथ मी हू कॅन बी अगेन्स्ट मी आनी उपरांत तो म्हणटा म्हाका बळ दितले सवें सर्व संगती हांव करूंक सांगता आय कॅन डू ऑल थिंग्स विथ हिम हू स्ट्रेंथन्स मी ताच्या सांगाता हांव सर्व संगती करता नव्यो संगती न्ही ज्यो म्हज्या सालत्या जिवितांत घडच्यो संगती ताच्या बराबर हांव करता क्रिस्ताच्या मोगातावन कोण म्हाका वेगळो करूंक शकत कश्ट दगदवण आपाय तालवार अंतरळ जावं दी पाताळ जावं दी कोणीय जावं दी कितेंय जावं दी कोणूच म्हाका क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळे करूंक शकचे नात त्या देखून सांतेरेजाची ती उतरां परत कितेंच आमकां दोशीना जावं कोणूच बेश्टायना जावं सगळें सरता देव एकलो मात्र बाळटा देव मात्र आसल्यार पावता हो श्लोक आमी मौनपणी एक मागणें जावन आतां आमी आयकूया कळोने KA19 MC 6574 KA19 MC 6574 ह्या गाडयेचे हेडलायट्स ऑन आसात भितरल्या ग्राउंडांत आसा तुमी वचून ऑफ करी देखून उबी रावा आमची प्रार्थना आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरया पोदवेदार बापा तुवें दिल्ले जनवाये प्रमाणे पवित्र सभेक जोगते मार्गदर्शन दिवंक तुवेंच विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भोर संवसारा भोर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटुंब कशें लेखून ह्या कुटुंबांतल्या हर एक भावार्थ्यांक पवित्र सभा मोगाची बरवशाची आनी सल्वासावाची करचे दिशेन आत्मीक फुडारपण
तांणी दिवच्याक तांकां तुज्या कुरपय देण्यांनी भोर म्हूण मागतांव. आमची जबाब बाळोक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. बाळोक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. मोगाळा बापा, तुवें जायत्या धार्मीक भाव भयणींक आमच्या कुटुंबांतून विंचून काण संवसारांक पाटयल्यांत. तांणी तांच्या समर्पीत जिणेद्वारी संवसाराक एक नव्या जिविताची रूस लागूंक आनी खमीर जावन सगळो संवसार मोगाचो आनी शांतीचो करचे दिशेन वावरूंक ह्या वाटेर मेळचे कश्ट आनी अडखळी धैर्यान फूड करूंक निरासपण भोगतना तुज्या कुर्साचेर दिश लावन सकट जोडिशें तांकां आत्म्याच्या बळान भोर म्हूण मागतांव. प्रितीच्या बापा, कुटुंबा जिविताक वेंग मारल्या सोमेस आमच्या क्रिस्ती भावंडा पासत आमी तुका धीन वाचतांव. मागणे, मोग, हुस्को आनी मिसाव म्हणल्या 4 कांब्यांनी उबारल्ल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणेद्वारी ह्या संवसारी सर्गींचो स्वाद प्रसारूंक तुज्या कुरपे देण्यांनी भोर. कुटुंबांक फूट हाडच्यो सक्त्यो हुमटून उडय आनी वाळच्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखा पोरी आमची कुटुंबां फळांनी फुलय म्हूण मागतांव. दयाळा बापा, तूं सर्व देण्यांचो दातार, एकामेकाक हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयिल्ल्या सोमेस दानींक, हिताचिंतकांक, स्वयं सेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सोमेस उदार मनाच्या भावा भयणींक तुजी दराळ बेसावांक घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदां तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागतांव. मोगाळा बापा, आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या सोमेस भावार्थी लोकांक तुजे थंय उबारतांव. ही भोक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक आनी अशें तूं संवसाराचो मोग करताय म्हणली बरी खबर संवसाराच्या पोंताक पावोवंक तुजे दूध जावन विंचून काडिल्ल्या आमा सोमेस्तांचेर तुजे कुरपे आदारान भोर आनी आमची क्रिस्तेची नंदन कर. अशें सदांच तुका मान करूंक आनी तुज्या मोगांत एकवटून जिवंक शिकय म्हूण मागतांव. एक घडीभर मौन रावया, आमचे वैयक्तीक गरजो बापा मुखार आमी दवरया. सर्गीच्या भोव दयाळ बापा, ही आमची कळती मागणी दयेन तूं आयकून घे. तुज्या पुताक ह्या संवसारीन धाडलोय आनी आमच्या सर्व गरजांनी तो पावलो. ताची सकत सदांच वळटा आनी प्रत्येक रितीन ह्या दिसांनी नव्यानाच्या दिसांनी आनी ह्या फेस्ताच्या दिसा तुजी ताची प्रत्येक सकत आमचे तूं वळय आनी आमी मागलेली सर्व मागणी तुजी कुशी वयतर ती आमकां फावो कर. हे आमी मागतां त्याच तुज्या पुताक जेजूचे नांवी. आमेन. जिवितीलाय देवा एका शेवटा तुझे एक ओटून रावून जिवी सोडच्या सोडलेले जिवी सेवेत वाटून दिवच्या भरून घुमता तितले परत घेवच्या इतर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सोवे वक्ताव हे भेटोणे इतर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सोवे वक्ताव हे भेटोणे. आमचो केलोय देवा लेख नासतना देख जावन दिलोय पूत म्हूण लेखी नासतना पुतान ताकाच खाली केलो कुसाच्या मरणा ताणे केल्ले बरीच करूंक दिली
म्हज्या भाऊ भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवण्याचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो, ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso good purgatoria. जीवन
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सुडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाची मेळ संगती बगेवन झुजे ती सोपोती बगेवन धर्मदूतांनी सर खाळीन तुका मांडवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मोनान धरून ताने शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवून गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमे पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरवंदराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन अत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. दिव्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सौम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले
जेजू कुमगाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमच्या काळजांत येवचो आसा. जेजूक स्विकार करूंक आमकां आमी आयती करया आनी काळजाच्या गुंडायेतावन आमी जेजूक म्हणया, जेजू ये म्हज्या काळजांत तुंच पुरो सोम्या, म्हज्या जिवितांत तुंच पुरो. आपले जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणान भाग घेवची आमी सुमेस्तां सुभागी. क्रिस्तुची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. भावा भयणीनो, गवळी कारणाक लागून क्रिस्त प्रसाद जिबेरच घेवचो. जेजू म्हज्या राया, स्वागत करता तुका. जेजू म्हज्या राया, स्वागत करता तुका. परत्या मोगान वडत रेगान राखून आसा सेवच्याक तुका. परत्या मोगान वडत रेगान राखून आसा सेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या जिवान स्वागत स्वागत तुका. जेजू म्हज्या जिवान स्वागत स्वागत तुका. Santos muzo vornu koso undia rupi tuka sevso ashita sangat tuzo goli tu mozo sergiso. जीवदातारा म्हज्या सडवोंदारा, ये आनी रास कर दुर्बळ बिडारा. जीवदातारा म्हज्या सडवोंदारा, ये आनी रास कर दुर्बळ बिडारा. जेजू जेजू म्हज्या राया, स्वागत
सो प्रकाश मांक अंतराच्या ह्या जिवितांत अद्याप म्हज्या दिवळ गटा हर एक घडी राव सांगाता जीवदातारा म्हज्या सडवोंदारा ये आनी रास्त दुर्बळ बिडारा जीवदातारा म्हज्या सडवोंदारा ये आनी रास्त दुर्बळ बिडारा जेसू जेसू म्हज्या राया स्वागत करता तुका जेसू जेसू म्हज्या राया स्वागत करता तुका मोत्या मोगान ओडत रेगा राखून आसा सेवच्याक तुका मोत्या मोगान ओडत रेगा राखून आसा सेवच्याक तुका जेसू जेसू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका जेसू जेसू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका प्रार्थूया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हणून तुवें येवजिलें. ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत हो दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रम न्हू. जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारूंक सर्गार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय हें आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकर बसात. बाबा भयणीनो, बाळू जेजूक मान करून ताणें फाव केल्या उपकारांक अर्गां दिवन आमी वार्षिक परब संभ्रमून आसा. फेस्ताचो दुसरो दीस आज हो. या फेस्ताचे शुभाशय तुमकां पाठयता. हॅपी फेस्ट. आनी ह्या फेस्ताक आदार दिल्ल्या सर्वांचो आमी उपकार भोवता. वर्तो त्याग आनी सॅक्रिफीस करून आर्थीक रितीन आदार दिल्ल्यांचो, हांगासर सेवा दिल्ल्यांचो, मागण्या रुपार आमकां आदार दिल्ल्या हर एकल्याकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळक जेजूची आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. गांवांत तशें परगांवांत आसच्या हर एका भक्तिकाक बाळोक जेजू आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. हे फेस्ताचे दीस विशेष आशिर्वादांचे दीस जावन आसात. तो सुबाळो जेजू ह्या पुणतळाक येवच्या हर एका भक्तिकाक आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागूंक तुमकां परत उलो दिता. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां. मनादीक बाप पियुस जेम्स डिसोजा, आमचे सहायक प्रोविन्शियल सांगातच आमच्या DCC एपिस्कोपल विकार, आमच्या कॉव्हेंताचे सांदी ते जावन आसात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जेजू बाळकाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. थँक्यू फादर. साप भेटवणी केल्ल्या याजकांकी आमचे दिनवास ह्या मिसाक माने सायमन रोड्रिगस हांच्या मुखेलपणाखाल गायन पंगडान अपुरबायन गायन केला. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. जेजू बाळकाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. थँक्यू. भाऊ भयणीनो, हो संभ्रम हांगासर बऱ्या तरेन जाय जाल्यार हाका हर एकल्याचोय सहकार आदार गरज आसा. तुमचोय सहकार आदार आशेता आनी तुमच्या बऱ्या मनाक आमी आभारी आसा. देव बरें करूं म्हणटा. आतां फुडले मीस 7:15 कोंकणी भाशेन आसतले. त्या देखून एक विनंती. हांव जेन्ना तुमी विग्गी आयल्यात येदोळूच इगर्जेची भेट केल्या तुमी बाळूचीच लागीं मागून आयल्यात देखून मी सल्ल्यांत जाता तितले विग्गी तुमची वाहनां पार्किंग जाग्यातावन भायर काडचे. कित्याक फुडल्या मिसाक आयली वाहनां रस्त्यार रावयल्यांत लायनीर आसात. तुमी वाहनां काडल्यान ती भितर येवंक साध्य जातली. देखून आमचे संगे सुदारशिया, बेजार पावू नाकात. उबी रावया. बाळका जेजून फावो केल्ल्या
सर्व उपकारांक आम्ही ताका काळजंताव अर्गान दिवया. म्हजे उपरांत तुमी मागा ये बोवदार बाळोक जेजू हे बहुदार बळोक जेजू, तुझे मुखार आमी सरपडता. तुझ्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तुझ्या काकुळटी आमी वर्ण तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेने सगळी पात तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांची माझी मारिफात तुझ्या वचन माझी तुझे भक्त तुझे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दे. सर लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन देत आणि तुझी खळणातले कळणातले दैविक मजत जोडून देत. सस्तुती सरस्वती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आमेन. मिसाचो आशीर्वाद. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पुत्र आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. फुडले मीस सवाय सतांक ताचे उपरांत 9 वरार आनी एक मीस आनी 10:30 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस आसतले भुरग्यां खातीर आनी संजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस आसतले. 10:30 वरार गोळी बाब ऑल्विन बरेटो प्रधान याजक जावन आसतले. संजेर 6 वरांच्या संभ्रमीक मिसाक अधीक मनाधीक बर्नार्ड मोरस निवृत्त आर्चबिशप बेंगळुरू हे प्रधान याजक जावन आसतले. फाल्यां फेस्तसो संभ्रम आसा देखून फाल्यांच्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचे आपोवणी दिता. येया बाळकाजीची आशिर्वादा जोडून घेया. निमाणे गीत.